कृष्णा ऐक पडतं ना. वही प्रभु जी। सकडाकिना पुढे आमगे जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाल चरणारी दंडवत अर्पण करता उपरांत आमगे गुरु महाराज इजोरने जयपताका स्वामी महाराज चरणार मिगे दंडवत अर्पण करता उपरांत मिगे शिक्षा गुरु इस ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि इस ग्रेस श्यामकुंड प्रभु चरणारी दंडवत अर्पण करून इस ग्रेस मुरलीचरण प्रभु आणि हर ग्रेस शकीचरण माताजी चरणारो दंडवत अर्पण करता आणि त्या उपरांत उपस्थित सकड वैष्णवाला आणि वैष्णवीला चरणारी दंडवत अर्पण करता असं आणि तुमगेला मागून घेता मग दिलेल्या सेवा लाईक करची तशी जावा. माझं इंट्रोडक्शन नंतर दोन चेंजेस असलेला एक त्या राधा गोविंद टेम्पल नाही राधागिरी आणि सेकंड तुम्ही चल्लो 12th नाही 13th आणि तसं BAF म्हणून आणि स्ट्रीम घेतला. You want to introduce that Mirarodanto and my son is 13th now. He has taken BAF Bachelor's of Accounts and Finance. तांतू तगेल तान स्ट्रीम घेतला कॉमर्स आणतो. टेम्पल खंच म्हणलं प्रभूजी. टेम्पल श्री श्री राधा गिरधारी टेम्पल. राधा गिरिधारी टेम्पल. वय वय वय. ओके प्रभु जी. ओके प्रभु जी नोट करून घेता. सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी प्रभु जी. चूक झालं. ना ना सॉरी म्हणा नाही तर एक आमचं गरज आहे ना इंट्रोडक्शन. वी आर नॉट सो बिग पर्सनॅलिटी की आमकां इंट्रोडक्शन देऊ का म्हणून. बट देन आय जस्ट वॉन्टेड टू रेक्टिफाय त्याची. ओके 13th स्टँडर्ड ने मैं आता फर्स्ट इयर वय फर्स्ट इयर BAF BA BAF. BA. ओके ओके श्योर प्रभु जी. ओके I will correct it. Thank you. थँक्यू. ऍक्च्युली हांव 10th चॅप्टराचे इंट्रोडक्शन पुरो बरोवन दवरलेलें जाल्यार माताजीन लायक इन ब्रीफ पुरा सांगेल आशिल्लें. सो आय विल नॉट गो अगेन इन टू दॅट इंट्रोडक्शन 10th आमी डायरेक्ट 11th चॅप्टर स्टार्ट करूया. 11th चॅप्टराचे हेडिंग आसा द ड्रीम कम ट्रू. हिंदीन तू स्वप्न स्वप्न साकार हुआ. हिंदीन तू द ड्रीम कम्स ट्रू. तांतू प्रभुपाद स्टार्ट करता ती एक तांगेले एक पॅराग्राफ दिला. तांतू हांव हिंदीन वाचिता एज इट इज त्यांनी बरयलें तशें हांव हिंदीन वाचित आसा. मेरी योजना थी कि मैं अमेरिका जाऊं. आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था. मैं केवल यह सोचने में लगा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं. मैं सोच रहा था मैं इधर टोक्यो जापान होकर जाऊं या दूसरे रास्ते से. कौन सा मार्ग सस्ता पड़ेगा यही मेरा प्रस्ताव था. मेरा लक्ष्य सदैव न्यूयॉर्क था. कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं. या पॅरेग्राफान तो आमकां एक प्रभुपादा डिटर्मिनेशन दिसता. कितलं म्हळ्यार तांगेलें इतलें तांणी बरोवच ट्रान्सलेशन करताना ते तांकां कश्ट आशिल्लें. जाग ना आशिल्लें तांगेला प्रॉपर. मागीर तांकां आमी 10th चॅप्टरांत पळयलें कशें तांकां जाग मेळ्ळो. वृंदावनांत तू गोविंद गोस्वामी राधा दामोदर टेम्पलाचे ओनर आशिल्ले तांणी तांकां रिक्वेस्ट केलें तुमी आमगे हांगा देवस्थानां येवन रावात. तशी जी हितचरण शर्मा फ्रेंड
श्री कृष्ण पंडितान तांकां कशी चिप्पी वाडा डेल्लींत एक रूम दिलेलो आशिल्लो. त्या दोन्ही रूमान तांणी बसून कशें ट्रान्सलेशन करचें तेन्ना तांगे भक्ती वेदांत स्वामी चिल्लांत एक रुपय ना आशिल्लो. जाल्यार हे फर्स्ट पॅर आमी वाचिल्लें पळयात 11 चॅप्टरान तांतूं तांगेलें एक डिटर्मिनेशन दिसता आशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामीलें. कशी तांगेलें मन एकदम तांणी घट्टी केलें. म्हाका कशी जाल्यार आमी अमेरिका वचून तांकां प्रचार करता म्हणून तांगेलें मन आशिल्लें. आता 10th चॅप्टरांत आमी पळयलेलें कशी तांणी ट्रान्सलेशन स्टार्ट केलें. वृंदावनांत तूं त्या राधा दामोदर देवस्थानांत बसून श्री जीव गोस्वामी समाधीक पळोवन त्या समाधी येद्रा तांणी जप करून थंय दाखून तांकां एक प्रोत्साहन मेळ्ळें, एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळो. कशी तांणी मागीर ट्रान्सलेशन करचें भागवतमाचें थंय स्टार्ट केलेलें. आता 11th चॅप्टरांत तूं तांणी सांगताची रायटिंग द book or translating the book was the half the battle done won. अर्ध लढाई जिंकली. ट्रान्सलेशन स्टार्ट केल्यानंतर ट्रान्सलेशन स्टार्ट करचे नंतर जाल्यार अनदर हाफ बॅटल वॉज टू प्रिंट द बुक्स. बरोवचें नो डाउट कष्ट आशिल्लें जाल्यार ते स्वतान करचें ना. प्रिंटींग तांकां विंगड खंयच्या प्रिंटींग प्रेस वचून ताजे खातीर मागीर तांकां फंड उट्टू करचें न्ही तें एक व्हड मागीर चॅलेंज आशिल्लें तांकां. सो हाफ द बॅटल भक्ती वेदांत स्वामीन विन जाल्लेलें बरोवच स्टार्ट करून जाल्यार रिमेनिंग हाफ दॅट वॉज मोर टफर, मोर बिग चॅलेंज प्रिंटींग करचें. तेन्ना तांकां तांगेले आध्यात्मिक गुरून सांगिल्लें आशिल्लें इनिशियली की तुका टायम मेळ्ळा री तुगेलो दुड्ड वचला री तूं प्रिंटींग करता आनी त्या बुक्स वितरण करता विकता त्या बुक्स. तांतूं आनी चड दुड्ड मेळटा तांतूं आनीक चड बूक प्रिंटींग करता आनी ताजें वितरण करता त्या विकता तुवें म्हणून तांगेले आदेश आशिल्ले तांगे गुरू महाराज. जाल्यार हांगा एक आमकां प्रश्न सुमार सकड ग्रंथ आमगेले आचार्यान पूर्ववर्ती आचार्यान बरयलेले आशिल्ले. रूप गोस्वामीन, सनातन गोस्वामीन, जीव गोस्वामीन तशीच केलो आचार्यान सुमार सकड बुक्स बरयलेले आशिल्ले. जाल्यार वापस भक्ती वेदांत स्वामीक वापस बूक कसला बरोवचें तेंच बूक तांणी करीत आशिल्लें म्हणून एक प्रश्न येता. जाल्यार भक्ती वेदांत स्वामील एक एम आशिल्लें. तांकां तांगेल्या बुकांतू ट्रान्सलेटेड बुकांतू आचार्यान दिल्ले पुरा टिप्पणी आनी पुरा बरोवचें तें तांगेलें आशिल्लें. तांणी तांतूक आमी डिविएट करनाशिल्ले तांणी. जाल्यार तांतूं तांगेले स्वता अनुभव वरकेन तांकां बरोवंक आशिल्लें फर्स्ट. सेकंड पूर्ववर्ती आचार्यान जे बरयलेले बूक आशिल्ले पळय ते पुरा सान सेक्शनांत आशिल्ले. खंड सांगतात पळय आमी हिंदींतून पार्ट बाय पार्ट बरयलेले आशिल्ले आनी ते ऑलमोस्ट लायक भागवतम वॉज इंटू 60 खंड म्हळ्यार 60 पार्ट्सान बरयलेले आशिल्ले. तें इतलें व्हड आनी तूं बरोवंक नाका म्हणून ताका एक म्हळ्यार एक समरायज कर न्हू लायक एक आतां कशी भक्ती वेदांत स्वामीन 12 कॅन्टोन तें समरायज केलां सेम तितलेंच जाल्यार ताका एक व्हड बूक केल्लें 60 पार्ट्साक भक्ती वेदांत स्वामीन 12 कॅन्टोन तें हें बरयलें तितलेंच सेम. बट कितें म्हळ्यार केलो पटी कसं जाता म्हळ्यार तें खंड खंड चड बूक दिसल्यार केलो जाण वाजू तांची आळसाय करता. आतां एक बूक उबारला रे वाजू स्टार्ट केल्यार पळय अ ट्रू रिडर कोणाक रिडिंगान इंट्रस्ट आसा पळय ही वील फिनीश दॅट बूक आनी त्या वाजेर सद्दां एक मेजर चंक आसा पळय एक व्हड चंक ते तागेलें रिडींग जाता. सांसान बूक वाजूच की ना एक व्हड बूक वाजिल्यार पळय तांगेलें एक मेजर एक चंक तांगेलें क्लियर जाता म्हणून तें आलोचना री. आनी सेकंड तांगेले स्वता अनुभव
त्या बुकान तात्पर्य बरोवच्या तांकां जाता त्या दोन आलोचनांत तांणी भक्ती वेदांत स्वामीन स्वतान बरोवच तांणी बरोवन प्रिंटींग करचे तशें तांणी एक आयोजन केलेलें आशिल्लें. तशी जी त्या करताना तांगेले एक गॉड ब्रदर आशिल्ले पळय ताणें भक्ती वेदांत स्वामीक सांगिल्लें तुमकां इतको वेळ कितें लागता बुक बरोवच्याक. ही ऑल्सो पॉइंटेड दिस पॉइंट तुमकां इतलो वेळ कशी लागता जाल्यार भक्ती वेदांत स्वामीन त्या पुरा तितलं कांय मना व्हर न्ही बिकॉज हीज ओनली एम अँड डिटर्मिनेशन वॉज टू रायट बुक्स. तांगेले मनांत एक आशिल्लें कशी पूण म्हाका हें हाताक घेतिल्लें कार्य आसा पळय ट्रान्सलेशनाचें तें म्हाका कैद करता. आतां तांणी स्टार्ट केल्लें जाल्यार आतां प्रिंटींग करता म्हळ्यार वयना तर प्रिंटींग करच्याक खर्च खंय दाखून येवचे आनी मागीर कशी हुणेरी म्हळ्यार सौरगेरी कशी हांव बूक प्रिंट करचें त्या पुरा तांगेलें मन आतां आलोचना स्टार्ट जालेली. बरोवचें स्टार्ट केले नंतर ताचे खातीर अपास तांकां आलोचना आयली. तांगेले फ्रेंड डेलीच फ्रेंड आशिल्लो पळय हितशरण शर्मा म्हणून तांगेले हुडगास तपासताक तांगेले हुडगास भक्ती वेदांत स्वामीक आयला. तपास तांणी वृंदावना दाखून दिल्ली आयली ती आनी हितशरण शर्माक तांणी मेळ्ळी ती. आतां आमी 10th चॅप्टरा पळयलेलें आहे. हितशरण शर्मा कशी ताका साधू आनी संताल पळय मस्त ताका एक सन्मान करचें आशिल्लें आनी तांगेले विशय ऑलवेज तांकां एक लायक एक अभिप्राय आशिल्लो तांगेलो हितशरण शर्मालो तांणी देवाल कार्य करताची तांतू आमी हेल्प करता म्हणून तांगेले एक मनांत आशिल्लो ऑलवेज. तशी निमित्त अपास भक्ती वेदांत स्वामी तांकां वचून मेळटा ती आनी तांकां सांगतात तांगेलें एम्बिशन कशें तांगेलें प्लॅनिंग कशें तांणी ऑलरेडी बरोवंक स्टार्ट केलां आनी म्हाका आतां प्रिंटींग करता तूं कशी म्हाका हेल्प करता तुमी कशी म्हाका हेल्प करता ती ताची एक एडवायस किंवा तांगेलो एक डिस्कशन करूंक तांणी अपास दिल्लीक आयली ती. आतां हितशरण शर्मा हेल्प करता ताची दोन मेन मुख्य कारण आशिल्लें तशी भक्ती वेदांत स्वामीक दिसता आशिल्लें हे दोन मुख्य कारण आसा हितशरण शर्मा कशाला हेल्प करता. फर्स्ट म्हळ्यार तांणी एक व्हेरी फेमस बिझनेसमॅन आशिल्ले जेडी दालमिया म्हणून तागेले सेक्रेटरी जावन आशिल्ली तांणी हितशरण शर्मा. आनी सेकंड म्हळ्यार बिझनेसमॅन सेक्रेटरी म्हणून तांगेले लायक होडोड जन आउट गुरतांनी आसताले. फर्स्ट वॉज दॅट रिजन आनी दोनीच रिजन कसं म्हळ्यार हितशरण शर्मा स्वता एक प्रिंटींग प्रेस आशिल्लें राधा प्रेस म्हणून भक्ती वेदांत स्वामीक एक उमेद आशिल्ली तांगेल प्रेस प्रिंटिंगा कामान पळय तांगेले राधा प्रेस म्हणून जे प्रिंटींग प्रेस पळय तांतू हितशरण शर्मा तांकां केलोपट्या तांगेला दुड्डू नातला रे हेल्प करतालीची म्हणून तांकां एक उमेद आशिल्ली. जाल्यार प्रिंटींग करता दुड्डू जावका म्हळ्यार वयना. हितशरण शर्मा प्रिंटींग करून दितालो जाल्यार प्रिंटींग करच्याक कागजांनी जावका ना त्या खंय दाखून हाडचें तें आलोचना आशिल्ली. तेन्ना त्या हितशरण शर्मान पळय तांकां एक एडवायस दिल्लें कसं म्हळ्यार की तुमी गोरखपूर वचात तुमगेले ट्रान्सलेशन तुमी बरयलें तें घेवन तुमी गोरखपुरा वचाचे आनी थंय तुमी हनुमान प्रसाद पोद्दारा मेळाचे. तो मस्त दुडवाळ जैन आशिल्लो
ताक मेळ्ळो तुम्ही तुमगेल्या ट्रान्सलेशन केलेल्या पांडुलिपी तुम्ही दाखयाची, तो तुमकां फायनान्शियली हेल्प करू पुरो म्हणून हितशरण शर्मान भक्तिवेदांत स्वामीक सांगलें. तेन्ना इमिडिएटली भक्तिवेदांत स्वामी एग्री जाल्ली ती. तांगेल खिशांत 130 रुपया आशिल्ली त्या वेळार. दिल्ली दाखून यूपी वचका जाल्यार तांगेल चिल्लांत 130 रुपया आशिल्ली. ते 130 रुपये घेवन तांणी सौरग एकदम मार्ग काणू कशी एकदम मिनिमम एक्सपेन्सार कशी वचचें ते अंडरस्टँडिंग प्लॅनिंग आनी कर न्हू कशी पूण तांणी हनुमान प्रसाद पोद्दाराल थंय पावली ती भक्तिवेदांत स्वामी. जेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन तांकां तांगेली पांडुलिपी दाखयली, ते बरें ट्रान्सलेशन दाखयलें पळय, तांणी मस्त इम्प्रेस जाल्ली. हनुमान प्रसाद पोद्दार तांणी मस्त इम्प्रेस जाल्ली ते बरयलेलें पळोवन, ते वाचून. तेन्ना ते बरोवका जाल्यार भक्तिवेदांत स्वामीनच पळय त्या हितशरण शर्मान एक तांकां लेटर दिलेलें आशिल्लें इंट्रोडक्शनाचें. ते इंट्रोडक्शन तांकां लेटर दिलेलें. ते लेटर मेळ्ळे नंतर हनुमान प्रसाद पोद्दारान ते मागीर तांगेलें ट्रान्सलेशन वाचिल्लें. ते वाचून तांणी इम्प्रेस जाल्ली ती. इम्प्रेस जावन तांणी मागीर एक तांकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर एक बरोवन दिलें. प्रोत्साहन दिवपा म्हणून भक्तिवेदांत स्वामीक तांणी एक बरोवन दिलें. कसं म्हणाली की हें एक लायक एक ग्रंथ वो हे बूक जाल्यार एक लायक ग्रंथ जाता आणि एक मनुष्य जिवना खातीर एक लायक हें एक कशी देवाल विशयी कशी बरयला त्या पुरो वाचिल्यार पळय मनुष्य जिवनांत एक लायक उद्धार जावच्या पुरो तशें म्हणून तांणी एक हनुमान प्रसाद पोद्दारान एक तांकां एक लायक एक बरोवन दिलेलें आशिल्लें. आणि ते बरोवन दिले नंतर तांणी भक्तिवेदांत स्वामीक 4,000 रुपयाचें डोनेशन दिलें. 4,000 रुपीचा डोनेशन वरके दिलें ते प्रिंटींग करका म्हणून. ते 4,000 रुपये आणि त्या तांणी बरयलेलें एक सान एक लेटर घेवन वापास भक्तिवेदांत स्वामी दिल्लींत आयली. दिल्लींत राधा प्रेसान प्रिंटींग करया म्हणून हितशरण शर्मा प्रिंटींग प्रेसान आयली. तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन एक अंदाज केलो तांकां कितली बूक प्रिंट करका म्हणून. त्या लेकार मागीर तांणी कागज आनी ऑर्डर दिवचें, कागज हाडोवचे की त्या पुरो तांणी प्लॅनिंग स्टार्ट केलें. मिनिमम 1,000 कॉपीज प्रिंट करच्याक भक्तिवेदांत स्वामीन आलोचन केलेली. 1,000 कॉपीज. आता त्या 1,000 कॉपी प्रिंट करका जाल्यार 7,000 रुपये खर्च आसा. 7,000 रुपीज. तातूंत 4,000 रुपये हनुमान प्रसाद पोद्दारान दिलेले आशिल्ले. आता ते 4,000 रुपये मेळ सत्ताना भक्तिवेदांत स्वामीन कागजांनी परचेस केल्ले. ते कागजांनी परचेस आनी कर न्हू प्रिंटींग प्रेसा दिव न्हू राधा प्रेसांत हितशरण शर्मा ते दिल थंय आणि प्रिंटींग स्टार्ट करया म्हणून प्लॅनिंग केलें. इनिशियली ಸ್ವಲ್ಪ पेज प्रिंट जाताना भक्तिवेदांत स्वामी वॉज नॉट हॅपी. कितें म्हळ्यार भक्तिवेदांत स्वाम्याक फॉन्ट सायज प्रिंटिंगाचे फॉन्ट सायज आशिल्ले पळय ते 12 जावंक आशिल्ले आणि राधा प्रेसांत फॉन्ट सायज 10 मात्र आशिल्ले. 10 मात्र.
ताजी किना हॉड फॉन्ट ना आशिल्लें. ताजे निमित्ती भक्तिवेदांत स्वामीन हितशरण शर्माक रिक्वेस्ट केल्लें. तांगेले बगलेन आनी एक ओके प्रेस म्हणून आशिल्लें. ते ओके प्रेसान तूं ते प्रिंटींग करया म्हणून भक्तिवेदांत स्वामीन हितशरण शर्माक रिक्वेस्ट केलें. म्हणून मागीर ते पुरा कागज आनी ओके प्रेसार ट्रान्सफर करून मागीर प्रिंटींग थंय करचें स्टार्ट केलें. तांगेले 12 फॉन्ट सायज 12 आशिल्लें. जेन्ना प्रिंटींग स्टार्ट जाल्लें, इनिशियल तांगेलें प्रिफेज इंट्रोडक्शन आनी तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन त्या कॅन्टोचें त्या स्कंदाचें लास्ट पुरा चॅप्टर्स आशिल्ले पळय, ताजे तांणी ट्रान्सलेशन वर्क स्टार्ट केलें. एक कडेन तांगेलें ट्रान्सलेशन स्टार्ट आशिल्लें आनी एक कडेन प्रिंटींग जावचें आशिल्लें. जाल्यार फायनल प्रिंटींग करता जाल्यार प्रूफ रिडींग आनी करता ना. ते भक्तिवेदांत स्वामी स्वता प्रूफ रिडींग करता आशिल्ले. केलोपटी तांगेले चिप्पीवाडा रूम आशिल्लो पळय, थंय तांणी स्वता त्या प्रूफ रिडिंगाक पेज आनी वर न्हू रुमा बसून स्वता रिडींग करचें आशिल्लें. प्रूफ रिडींग करून ताचें करेक्शनांनी करचें आशिल्लें. केलोपटी एक चल आशिल्लो 14 वर्साचो, कांत वेदी म्हणून. ताणें भक्तिवेदांत स्वामीक हेल्प करचें आशिल्लें. प्रिंटींग प्रेसार वचचें, ते दाखून प्रूफ रिडिंगा खातीर हाडचें, मागीर भक्तिवेदांत स्वामीक दिवचें चिप्पीवाडा तांगेले रुमांत. त्या मागीर भक्तिवेदांत स्वामीन प्रूफ रिडींग करून करेक्शनांनी आसता त्या करेक्शनांनी करचें. ते करून वापास कांत वेदीक त्या चेल्ल्याक दिवन तो चल्लो वापास प्रिंटींग प्रेसार वचून दिवचें आशिल्लें ताणें. म्हळ्यार तितलें एक प्रभुपादाक एक आधार जाता आशिल्लो, हेल्प जाता आशिल्लो तागेलो. तशीच प्रिंटींग स्टार्ट जाताना एक कडेन प्रिंटींग, एक कडेन प्रभुपादाले ट्रान्सलेशनांनी हे पुरा करता 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 फर्स्ट हे कॅन्टो प्रिंट जावका जाल्यार 4 म्हयने जाले. 4 months इट टूक टू प्रिंट द बुक्स. प्रिंट जाल्या नंतर वापास त्या बायंडिंगा खातीर दिवका ना. त्या मागीर बगलेन बुक बायंडींग करता आशिल्ली ताका दिलें. आनी त्या बुक बायंडींग करता जाल्यार 1 म्हयनो लागला पास. 4 म्हयने प्रिंटिंगाक गेले आनी 1 म्हयनो बुक बायंडींग करूंक जालें. ओके प्रेसान प्रिंटींग आनी बुक बायंडींग जाल्या नंतर अप्रॉक्सिमेटली 1100 कॉपी प्रिंट जाली. 1100 1100 कॉपी प्रिंट जाली. आता तें प्रिंटींग बुक रेडी जालें ना वता. आतां ताजे वयर तें कवर जावका ना बुकाचें. त्या बुकाच कवर भक्तिवेदांत स्वामीन हितशरण शर्मा राधा प्रेसान प्रिंट करचें प्लॅन केल्लें. त्या बुकाच कवर कशें आशिल्लें म्हळ्यार ताजेर स्वता तांणी डिझायन केल्लें भक्तिवेदांत स्वामीन. आनी तेन्ना ताजेर त्या कवरा वयर पळय भक्तिवेदांत स्वामीन आध्यात्मीक जगत आनी भौतीक जगत दोन्ही त्या कवरार दाखयलेलें आशिल्लें. द डिफरन्स इन द टू वर्ल्ड, स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आनी मटिरियल वर्ल्डाच्या. जाल्यार तें कवर प्रिंट करता जाल्यार पळय हितशरण शर्मा आवटू खंडापटी भक्तिवेदांत स्वामीले एक आर्ग्युमेंट जावचें आशिल्लें
कित्याक म्हळ्यार हितचरण शर्मा ते डालमिया ऑफिसा एक सेक्रेटरी म्हणून काम करता आशिल्लो. थंय ताणें काम आनी कर न्हू मागीर दिवसान तूं तागेलें काम आनी कंप्लीट कर आनी मागीर ताणें सांजवाळच्या वेळार तागेले प्रेसार वचचें आशिल्लें. त्या निमित्त हांगा ते कवर प्रिंट करच्याक लेट जावचें आशिल्लें. ते लेट जाताना भक्ती वेदांत स्वामीन तांकां चिक्के गवजी घालची की उलोवची आशिल्लें की तुमगेले निमित्त मुगे टायम वेस्ट जाता, दीस वेस्ट जाता, तुमी काय म्हाका वगी वगी करून दिनाची अशें म्हणून तांगेलें एक आर्ग्युमेंट जावचें आशिल्लें. ऑफकोर्स शरण शर्मान तांना भक्तिवेदांत स्वामीन कसं सांगिल्लें तांणी मना घेनाशिल्लें कितें म्हळ्यार तांकां एक भक्ती वेदांत स्वामी वयर व्हड एक सन्मान आशिल्लें, तांगे मस्त सन्मान आशिल्लें, रिस्पेक्ट करता आशिल्लें. बिकॉज तांगेलें मन आशिल्लें कसं नाशिल्लें म्हळ्यार ही इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. भक्ती वेदांत स्वामी इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब बाय प्रिंटिंग सम बुक्स, स्पिरिच्युअल बुक्स. त्या एक तांगे एक लायक सन्मान आशिल्लें म्हणून तांणी तांगेले उतराक या करना वायट म्हणून त्या मना घेनाशिल्लीं तांणी. बट प्रभुपाद यूज्ड टू ऑलवेज फायट विथ हिम, विथ हितचरण शर्मा, प्रिंटिंग जाता आशिल्लें म्हणून. तशीच मागीर त्या 1100 बूक प्रिंट जाल्ल्या. आतां अरेंजमेंट जाल्यार ₹7 खर्च आशिल्लो. तातूंत ₹4000 हनुमान प्रसाद पोद्दार गोरखपुरांतू तांकां दिलेले आशिल्ले. आतां वरले 3000 एडजस्टमेंट कसं नाशिल्लें म्हळ्यार त्या 1100 बूक आतां प्रिंट जाल्ले नाशिल्ले पळय, तातूंत दाखून एक स्वल्प बूक म्हळ्यार एक 100-150 बूक भक्ती वेदांत स्वामीन घेवचे, व्हरचे, ते विकचे, ते विकील कितले दुड्ड येता पळय ते हांगा जमा करचे प्रिंटिंग प्रेसांत. ते जम केले नंतर आपास एक 100-150 बूक घेवचे, ते विकचे, ते विकून ते दुड्ड आयले आशिल्ले पळय ते वापस हांगा प्रिंटिंग प्रेसाक आनी बुक बायंडींग वा जेन्नाक दिवन ते तांणी तशें चुकोवचे. अरेंजमेंट तशी आशिल्लें. जाल्यार बूक विकच्याक पळय भक्ती वेदांत स्वामी मोस्ट ऑफ द टायम न्ही, ऑलमोस्ट एवरी टायम एकल्यानूय वचचें आशिल्लें. केलोपटी आतां येद्रा जॅनाक पळोवन तो जॅन कशी इन्फ्लुएन्सर असो तागेले कॉन्टॅक्ट लायक आसवा, तो इम्पॉर्टंट जॅन वा समाजान तागेलें पोजिशन कसं येद्रा जॅन जालें ते पळोवन केलोपटी भक्ती वेदांत स्वामी तांकां पुस्तक एक गिफ्ट म्हणून दिता आशिल्ली. तशी तांणी डॉक्टर राधाकृष्णन आमगेले ते त्या वेळार व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्ले आमगेले भारत देशाचे. तांकां मेळया म्हणून तांणी एक अपॉइंटमेंट घेतिल्लें आशिल्लें आनी तांकां वरकेन एक बूक तांणी बरयलें भागवतम गिफ्ट दिवया म्हणून तांणी आलोचन केल्लें. जाल्यार एक तांगेलें एक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें. हांव डॉक्टर राधाकृष्णाक बूक दिल्यार तांणी ताचे विशीं कसं एक पॉझिटिव्ह कसं बरोवन दिल्यार म्हाका लायक आशिल्लें. ते व्हायस प्रेसिडेंटान बरयलेलें ते म्हाका फ्युचरान तूं म्हाका हेल्प जातालें तें एक तांगेलें मन आलोचन आशिल्लें. जाल्यार फर्स्ट तांकां कॉम्प्लिमेंट मेळ्ळेलें ते भागवतम बूक बरयलें तर फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट तांकां मेळ्ळेलें हनुमान प्रसाद पोद्दारान बरयलें. हनुमान प्रसाद पोद्दारान तांगे बुकाचें कॉम्प्लिमेंट बरोवन दिलेलें आशिल्लें. आनी मागीर दिल्लींतू सुमार स्कुलांतू, लायब्ररींतू, विश्वविद्यालयांतू भक्ती वेदांत स्वामीन वचून त्या बूक
विकची तशी त्यांनी प्लॅन केला. बुक विकल वर्क येते त्यांनी ऑलमोस्ट त्यांनी डेल इंटू 40 बुक, मोर दॅन 40 स्कूल आणि विश्वविद्यालयात त्यांनी विकेल असेल 40. हे बंदच आहे ना. तेतना आमगेल एज्युकेशन मिनिस्ट्रीज पळा त्यांनी वर्केन आणि विंगड 50 बुक भक्तिवेदांत स्वामीक ऑर्डर दिलेलं आशिल्लें. 40 बुक भक्तिवेदांत स्वामीन तांगेल्या मेहनत वचून विकल्या. तशीच आमगेल एज्युकेशन मिनिस्ट्रीने, शिक्षा मंत्रीने आणि एक 50 बुकाची ऑर्डर दिल्या विश्वविद्यालयांतू आणि एक गव्हर्नमेंट लायब्ररींतू त्यांनी दवर का विश्वविद्यालयांत आणि लायब्ररींतू म्हणून त्यांनी 50 बुक ऑर्डर दिले. तशीच अमेरिकांतू काँग्रेस लायब्ररीन तांकां 18 पुस्तकां 18 बुकाचे ऑर्डर दिलेले आशिल्ले. 50 बुक आमगे शिक्षा मंत्रीन दिलेले आणि 18 बुक अमेरिकांतू काँग्रेस लायब्ररीन वर्केन तांकां ऑर्डर दिलेले आशिल्ले 18 बुक्स. तशीच इनिशियली बुक्स वगी 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 विकता आशिल्ले विकू जाता आशिल्ले तांकां. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर तांगेल त्या बुक विकचे आशिल्ले पळय क्वांटिटी उण जाला, स्लो जाला. इनिशियली वगी वगी बुक विकले पण मागीर मागीर होगूर होगूर त्या बुक विकचे पळय त्या क्वांटिटी उण जाला. हांका भक्तिवेदांत स्वामीक आनी मुखार अपास बुक प्रिंटिंग करची मस्त उमेद आशिल्लें. तांकां वगी वगी करता आशिल्लें. जाल्यार जो पर्यंत तांणी फर्स्ट बुक प्रिंट केलेले त्या दुड्डू चुकयनात पळय तें आनी प्लस मागीर वापास सेकंड टाइम बुक प्रिंट करूंक तितले दुड्डू वापास ओटू करना जाल्यार ते प्रिंट करूं जायना. तें तांतू मस्त तांकां एक डिफिकल्ट टायम आशिल्लें बिकॉज बुक तितले काय विकू जायना आशिल्लें लेटर स्टेजान. जाल्यार तितले आसतना वरके न्हय भक्तिवेदांत स्वामीन आसा पळय ट्रान्सलेशन बंद करनी आशिल्लें. एक सायड तांणी बुक विकचें प्लॅनिंग करचें ते बुक विकून वापास तें दुड्डू चुकोवचकी तें कश्ट बुक जितले चड विकना आशिल्ले तें टेन्शन जाल्यार तितले पुरो आसूनय पळय तांणी ट्रान्सलेशन बंद करनी आशिल्लें भक्तिवेदांत स्वामीन. त्या बुक बरोवचे तांणी ट्रान्सलेट करचे तांणी करता आशिल्ले जाल्यार थंय ताजे नंतर सुमार सकल लोक इनवॉल्ड आशिल्ले तांतूं. सुमार सकल लोक इनवॉल्ड आशिल्ले जे प्रिंटींग प्रेस, हिचरण शर्मा, त्या बुकाचे कवर, ते मागीर बायंडिंगाचे तो सान चल्लो, हनुमंत प्रसाद पोद्दार सुमार जण तांतूं इनवॉल्व आशिल्ले. जाल्यार हे पुरा जन पळय आतां भक्तिवेदांत स्वामी ट्रान्सलेशन करो की करना भक्तिवेदांत स्वामीक फरक पडटा जाल्यार ह्या लोकांक कोणाक फरक पडना आशिल्लो. तितले काय तांकां तितले ताजे विशीं तांगेल टेन्शन ना आशिल्लें. प्रिंटींग प्रेस वर्के तशीच भक्तिवेदांत स्वामी बुक विको की विकना सेकंड टाइम प्रिंटींग आयल तेन्ना तांकां प्रिवियस दुड्डू जावंक आशिल्लें. कशी हाडचे ते तांगेल प्रॉब्लेम आशिल्लें, प्रिंटींग प्रेसाल प्रॉब्लेम न्हय. तशीच बुक बायंडिंगाच्या थिंकींग तशी आशिल्ली. बुक बायंडिंग करून दिला आतां त्या ताणा विकून तांकां दुड्डू दिल्यार मात्र तांणी नेक्स्ट स्टेप प्रिंट करची कितें बायंडिंग करची काय करची आशिल्लें. त्या भक्तिवेदांत स्वामी कशी करताची त्या तांगेल हेडेक ना आशिल्लें. तशीच हनुमान प्रसाद पोद्दारान वर्केन ते लायक एक तांगे कॉम्प्लिमेंट बरोवन दिलेले वय जाल्यार ताची किन्ना चड तांणी काय वॉट ही वील डू ते कशें करचें तांणी
जे करचे असेल ते भक्तिवेदांत स्वामीने कर का तशी ती तो चल्लोय कांतवेदी म्हणून तो 14 वर्ष चल्लो शिल्पडा ताणे तशी ना भक्तिवेदांत स्वामी ताक सांगिल हेल्प करचे म्हणा करता तर नातला तो देवस्थाना राबता शिलता आनंद वाटू तई राबचे शिलता इट वॉज नॉट हिज हेडेक ऑल्सो दो सो मेनी पीपल वेल इन्वॉल्व इतले लोक इन्वॉल्व असतील त्या भक्तिवेदांत स्वामीक हेल्प करचे तुझ्याला इट वॉज नो बडीज जॉब अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि कष्ट काढचे काम कोणाला असेल भक्तिवेदांत स्वामी मात्र त्या कष्ट आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि घेऊन त्या कष्टाने काढून नेक्स्ट स्टेप मागीर हांगेल पुराणा आणि घेवचे असेल पुराण त्याला इतले कष्ट तू आशिल्ले इतले तंत्र आशिल्ले इतले प्रॉब्लेम आशिल्ले वेळान तूय पळय तांणी त्या बुक ट्रान्सलेशन करून विकिल आशिल्ले पळय तांतू तांकां एक मस्त एक खुशी जावची आशिल्ली खुशी मेळची आशिल्ली तांकां अंडर विदिन दीस सो मेनी डिफिकल्टीज इतले प्रॉब्लेम आसतूनय तांतूय तांकां खुशी मेळची आशिल्ली कसं कित्याक म्हळ्यार तांकां तितलो विश्वास आशिल्लो भक्तिवेदांत स्वामीक की तांणी जे करतात पळय ते तांणी करेक्ट करताचे तांगेले एक तांगे खंयचे रस्त्यार तांणी प्रिंटींग आनी करून एक रस्त्यार तांणी स्टार्ट केला पळय तांतू तांगेले गुरु महाराज आनी कृष्णा तांकां मस्त प्रसन्न जाताली तांगेले वयर म्हणून तांकां एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो एक विश्वास आशिल्लो ताजे निमित्त इतलेच एक तांगेले गुरु महाराज तांगेले वयर प्रसन्न जावच्या पुरो कृष्ण तांगेले वयर खुश जावच्या पुरो हे दोन वस्तू मात्र तांकां एक प्रोत्साहन दिता आशिल्ले भक्तिवेदांत स्वामीक among so many diversities and difficulties the shining light was this two भक्तिवेदांत स्वामी गुरु महाराजाला आशीर्वाद आणि श्री कृष्णाला आशीर्वाद या दोन वस्तू आशिल्ले पळय ताचे निमित्त भक्तिवेदांत स्वामीक मस्त कॉन्फिडन्स आशिल्लो इतले पुरा जाल नंतर आशिल्ले एकली न्हय तांणी करचे आशिल्ले एकल्यानाची तशीच मस्त अशी खुश जावन ती केलोपटी बेजार जावन की टेन्शन की घेवन कशी पुणी कर न्हू तांणी तांगेल कार्य कंटिन्यू करत रावलीची तांगेल कार्य आशिल्लें पळय ट्रान्सलेशन आनी प्रिंटिंगाचे कार्य ते तांणी बंद केल्लें ना कितले डिफिकल्ट सिच्युएशन येवो कसं नाही जाल्यार ते दोन कार्य तांणी बंद करने आशिल्ले बरोवचें आनी प्रिंटींग करचें कितें म्हळ्यार बरोवचें आनी प्रिंटींग तांणी बंद करनी म्हळ्यार तांगे एक 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 तांगेलें एक आलोचन आशिल्ली कितें म्हळ्यार आतां कोण तांगेले भागवतम बुक ग्रंथ घेतात पळय तांणी आज ना जाल्यार फाय वाचिताल म्हळ्यार वयना इमिडिएटली वाचिनाली ती ಸ್ವಲ್ಪ दीस नंतर एटलीस्ट वन्स इन अ लायफ टायम तांणी वाचुच्या खातीर बुक घेतिल्लो ना आज वाचिना जाल्यार फाय वाचिताली ते एक उमेदी ते एक आश आशिल्ली तांकां आनी एक वेळा कोण तांगे ते बूक वाचितालो पळय तांकां ऑटोमॅटिकली कृष्ण प्रेम मेळटालो म्हणून एक तांकां एक आश आशिल्ली म्हळ्यार ही वॉज नॉट सेल्फ सेंटर्ड भक्तिवेदांत स्वामी स्वार्थ ना तांकां एक स्वार्थ नाशिल्लो हांव तांकां खंयचे अशें पळयल्यार एक्चुअल पळयल्यार तांकां तांगे लायफान कसले प्रयाग फार्मसीन तांणी स्टार्ट करता आशिल्ली वृंदावनात तांगे ₹5 दिन रूम मेळ्ळेले थंय आरामसेर बैसून तांणी देवाला नाम आनी जप आनी करत इजिली तांगे जीवन तांगे व्यापन करीत आशिल्ले बट तांणी तितले तांकां एक सेल्फिश न्ही तांणी बुक प्रिंट आनी बरोवचे आनी प्रिंट केसला केलेले म्हळ्यार आमगे जशे लोक आशिल्ले पळय आमचे तशी आमगेले उद्धारा खातीर आमी एटलिस्ट वाचून कृष्ण कॉन्शियस आमकां कृष्णाल भक्ती मेळ्ळो आनी त्या कृष्णाल भक्ती करून आमी वर्केन आपास आमकांय मुक्ती मेळका आमी देवाला धामांत वचका म्हणून त्या आलोचनारी
तें तांगेर एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें, तांणी एक इन्स्पायर्ड जावचें आशिल्लें की हांव केल्लें कार्य तूं लोकांक कल्याण जावच्या पुरो, तें एक तांकां एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें. ताजे निमित्त तांणी बरोवचें आनी प्रिंटींग करचें तांणी सोडून. ताजे नंतर सुमार महिने नंतर तांणी सुमार बूक विकले, तांगे ग्रंथ विकले. सुमार लोकांनी तांकां कॉम्प्लिमेंट दिलेलें आशिल्लें बुकारी. इवन तांगे गॉड ब्रदर्सान तांकां कॉम्प्लिमेंट दिलेलें आशिल्लें. भक्ती सारंग महाराजान तांकां कॉम्प्लिमेंट दिल्लें, तो लायक कार्य केला, तूं इंग्लिशान ट्रान्सलेशन केलें, लायक करून ट्रान्सलेट केला. तशें भक्ती सारंग तांगे गॉड ब्रदरान सांगिल्लें आशिल्लें. मागीर उत्तर प्रदेशाचे गव्हर्नर आशिल्ले त्या वेळार श्री विश्वनाथ दास, तशीच मागीर आमगेले त्या आपास डॉक्टर राधाकृष्णन नंतर आनीक आमगेले उपराष्ट्रपती वायस प्रेसिडेंट आशिल्ली डॉक्टर झाकीर हुसैन, तांणी वर्केन पुरा जाणांनी भक्तिवेदांत स्वामीले बुक बरोवचें आनी ट्रान्सलेशन केलेल्या कार्याक कॉम्प्लिमेंट दिलेलें आशिल्लें. भक्तिवेदांत स्वामीक गोत आशिल्लें कॉम्प्लिमेंट बरयले नंतर कांय बरयले म्हणून तांकां कांय दुड्डू कांय मेळना आशिल्लें. त्या दुडवा खातीर तांकां संघर्श करता ती म्हणून आशिल्लें. जाल्यार हें कॉम्प्लिमेंट तांकां मेळ्ळें, तांकां हेल्प जाता आशिल्लें. तशीच तांणी तांगे सेकंड खंड, सेकंड कॅन्टो, ताजे वयर कॉन्सन्ट्रेट करून ताजे बुक प्रिंटींग तांणी बरोवचें आनी प्रिंटींग करचें तांणी स्टार्ट केलें. भक्तिवेदांत स्वाम्यान दिवस रात तांणी वापस तांतू बुडली सेकंड कॅन्टो बरोवच्यान. तेन्ना ट्रान्सलेशन तांणी स्टार्ट केलें, जाल्यार त्या वेळी वापस सेकंड कॅन्टो वापस प्रिंटींग करपाक जाल्यार तांणी वापस बिझनेसमॅना खातीर आनी बिझनेसमॅना लागीं आनी वचून तांणी वापस प्रयत्न स्टार्ट केले बुक दुडवा खातीर. तेन्ना एक शुगर फॅक्टरी आशिल्ली L&H म्हणून. त्या शुगर फॅक्टरीचे एक ऑफिसरान तांकां सेकंड कॅन्टो प्रिंट करूंक ₹5,000 डोनेशन दिलेलें आशिल्लें. ₹5,000. L&H शुगर फॅक्टरी एक ऑफिसर आशिल्लो त्या शुगर फॅक्टरीक. ताणें भक्तिवेदांत स्वाम्याक ₹5,000 दिलेले आशिल्ले. त्या ₹5,000 वापस तांणी सेकंड कॅन्टो प्रिंट करचें प्लॅनिंग केलेलें. फर्स्ट कॅन्टो प्रिंट करूंक हनुमान प्रसाद पोद्दारान तांकां ₹4,000 दिलेली. त्या ₹4,000 तांणी 1100 कॉपी प्रिंट केल्ली. त्या 1100 कॉपीन ಸ್ವಲ್ಪ बूक विकून तांतू दुड्डू आयल दुड्डू तांणी दुड्डू चुकोवन भरलेले दुड्डू आनी हें L&H शुगर फॅक्टरीचे एक ऑफिसरान तांकां ₹5,000 दिल्ले, तें पुरो मेळ्ळें न्हू. तांणी वापस सेकंड कॅन्टो तांणी बरयलेलें आशिल्लें पळय, ते प्रिंट करचें स्टार्ट केलें. केलोपटी तांकां दुड्डू कॅश आनी दिवका पडता आशिल्लें. त्या कॅश कशी अरेंज करचें, त्या कॅश आनी अरेंज करतना कशी तांकां डिफिकल्टी जावची आशिल्लें, तें पुरो मस्त एक लिलामृतांत लायकन बरयलेलें आशिल्लें, बरयलां. जाल्यार तांणी मोस्ट ऑफ द टायम एक सवरत पडता म्हणून तांणी कॅशांतूय पेपर्सांनी घेवचे आशिल्ले, प्रिंटिंगा पेपर्सांनी पुरो कॅशान घेतल्यार सवरत पडता म्हणून. तशीच तांणी प्रिंटिंगा दुड्डू तांणी बाकी दवरून
कागजात दुड्डू सुरवे दिवन आणि ते एक प्लॅनिंग आणि करून त्यांनी सेकंड कॅन्टो वर केलं प्रिंट केलं. तशीची आता त्या सेकंड कॅन्टो वर के वीक कमळा वय नवा वापस भक्ति वेदांत स्वाम्यान जितना बुक आणि वापस हे सेकंड कॅन्टो फर्स्ट कॅन्टो सेकंड कॅन्टो पुरा विकतान पडा केलो लोक असेल त्यांनी तांका एक एक बिझनेसमॅन म्हणून त्यांनी तांका एक पळयत आशिल्ली की हा वो बुक प्रिंटिंग करता आणि बुक विकता तातूंत कमयत वो एक नॉर्मली मटेरियल वर्ल्डान तू थिंकिंग तशी ना कोणे कसं कार्य केल्यार प्रॉफिटा खातीर करता म्हणून एक आलोचना आमगे मटेरियल वर्ल्डान त्याला भक्ती वेदांत स्वाम्यार तशी काय ना आशिल्लें तांणी बुक आणि प्रिंटिंग आणि करचे तांगे उद्देश एक आशिल्लें तातूंत आयल दुड्ड वापस तांणी नव्या बुक प्रिंट करचे तांगे स्वता खातीर तांणी तातूंत काय दुड्ड तितले काय खर्च करनाशिल्ले म्हळ्यार एक बिझनेस आनी हांगेल कार्य तातूंत मस्त फरक आशिल्लो त्या मस्त हुंड लोकांक हें कळत डिफरन्स कळत आशिल्लो तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामीक एक आलोचना आयली लॉकल थिंकिंग पळोवन पळय तांकां एक आलोचना आयली आता त्या 1964 टाइम तो हे तांगे भागवतम प्रिंट करचे ताजी की एक 50 वर्ष फुडें म्हळ्यार 1914 1920 तू सुमार सकट लोक असेल पळय तांणी हेल्प करत आशिल्लीची प्रिंटिंग कोणे अशी साधू संत कोण त्या ग्रंथ बरयतात पळय तांकां प्रिंटिंगाक आनी हांनी हेल्प करचे आशिल्ले त्या वेळार तांणी प्रिंटिंगान तू हेल्प कर न्हू हेल्प करता आशिल्लीच वय ऍट द सेम टाइम तांणी तांगेला त्या बुकय त्या प्रिंटिंग केलेले ग्रंथय तांणी विकून घेत आशिल्लीची विका म्हणून विकत घेवन तांणी तांगेल्या फॅमिलीन तू की रिलेशनान की तांगे बिझनेस सर्कलान पळय तांकां त्या विकचे आशिल्ले दॅट वॉज व्हेरी इझी पण आता 50 वर्ष नंतर 1964 पळय त्या पुरा चलन उण गेलें लॉ कोण दुड्ड दीत पळय ही वॉज नॉट बायींग द बुक्स प्रिंटिंगा खातीर दुड्ड दिल्ले तागेलें काम जाल्लें विकचें काम मागीर भक्ती वेदांत स्वामीलें तांकां विकच्यान तू तांगेले तांतूं कांय हेल्प मेळना आशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामी तशीच मागीर सुमार सकट तांणी कश्ट काडले कॅन्टो फर्स्ट आनी कॅन्टो सेकंड विकच्याक दिवस रात तांणी ट्रान्सलेशनांनी बुक प्रिंटिंगान तुची तांगेले दिवस काणू राधा दामोदर देवस्थानांत की चिपीवाडान तू तांगेले सांजशी त्या कृष्ण पंडितान रूम दिल्ले तातूंत बसून पळय तांणी मस्त कश्ट काणू आमगेले खातीर हें भागवतमाच्या बुक तांणी ट्रान्सलेट आनी प्रिंटिंग केलेलें आशिल्लें तशी आज आमी हांगा स्टॉप करताची हांगा आमी पेज नंबर 291 कोणाला हिंदी बुक असेल पळय कोणाला हिंदी बुक आसा ते 291 थंय आज आमी पळयलें कशी म्हणून भक्ती वेदांत स्वामीन तांगेले जिवनांत कशी कश्ट काडलेले आशिल्ले नेक्स्ट आमी नेक्स्ट सॅटर्डे पळोवया हाजे मुखार कशी आमी वचचें